म्हापशा नगरपालिकेन फकत हिंदूंक टार्गेट करून घाटेश्वर नगरातली फकत हिंदूंची दुकानां सील केल्यात। जाग जाव हिंदू संघटनेची नगरपालिके भायर निदर्शनां मागता की सगळी ती शॉपाचं कायद्यान जर ते मुसळीचं कायद्यान करता तर त्यांचे कायदो हो सगळ्यांकूच हे करून जातलो की थोडी शॉपां सील थोडी शॉपां खंय चालू केला हो कायदो हो खंय तरी मुसळी खरेंच म्हाका जर दिसता ही मुसळी आपालिपाचोच खेळ खेळटा। माझी शॉपां जे आमची शॉपां सील केल्या ती एका म्हयन्यान प्रोसेस तेंच्यांनी हे केली आणि हेंची आतां 5 म्हयने जाले आमची शॉपां सील जावन तेंचो हो प्रोसेस चालू आहा खंय तेंच्यो केसी चालू आहा खंय म्हणजे केन्ना कायदो कोणाक हो आमकां हिंदूकूच टार्गेट केला गो दिसता। टार्गेटूच केला कसो दिसता की हांव शिवाजी महाराजाची खंय तरी थंय सेवा करता या खंय तरी कपळाक लायता आनी अशी शाल घालून गायन भोंवता म्हणून खंय तरी म्हाका तो तेंच्यांनी टार्गेट केला आसतलो। स्वता हांगा ट्रेड लायसनाक हांव 25 वर्सां धंदो करता पण ट्रेड लायसनाक हांवें 15 फावटी हांवें ट्रेड लायसनाक हांवें एप्लाय केल्ल्या पण हेच जर म्युन्सिपालिटी जर आपालिपाचो जो खेळ खेळटा जाल्यार आमी कोणाक न्याय मागपाचो कोण जाणा ते कशें आसता कोणाच्या बॉल्साक कोण त्यांच्या बॉल्साक पैसे घालता त्यांना ट्रेड लायसन। So he told them, if you want, I can expedite in that and come to the conclusion what it is. Any the time frame? Time frame, he has not given the time frame because I don't know why he has not given the time frame. So I think so within this 5 months he might expedite it. मजगती नगरपालिका म्हणटा कायदेशीरूच कारवाई करता। जे स्ट्रक्चर जे आहे ते धंदो करतात ते प्रिमा फासी आमकां कळ्ळें की बाबा बेकायदेशीर अनऑथरायज स्ट्रक्चर कुमदार लँडान आसा आनी धंदो बी करता ताका कांय ट्रेड लायसन ना म्हणटू बेकायदेशीर स्ट्रक्चरान धंदो चालू करून दिवचो खंयच ना तो धंदो बंद जावचो म्हणून ते सिलींग केल्लें। आतां हालीं आमी लेटली जी उरलेली जी आसली पळय 6 केसी त्यो हालीं केल्ल्यो फायनलान ताकाय नोटीस दिल्ली आनी जो नोटीस टायम जो आसता पळय तो एकदां पिरियड काबार जालो की तातूंत आमचें सिलींग जातलें। प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार।